मार्च हो महिला दिन आसा आणि ह्या दिसा भारतीय जनता पार्टी मंडळ आणि शिक्षा विभाग ह्याच्या जोड पावलांनी आम्ही महिला दिन सेलिब्रेट करपाचो आमचो विचार आसा आणि हो जो प्रोग्राम आसतलो आम्ही तब्बल 3 दीस करता। ह्या फावटी आम्ही स्पोर्ट्स इव्हेंट बायलां खातीर ऑर्गनायज करता आणि हे ऑर्गनायज करताना आम्ही इंडोर गेम 2 दीस आसतले जे 6 आणि 7 तारीख सांजचे आसतले आणि इंडोर गेमी खो खो, लंगडी आणि टग ऑफ वॉर आणि जे 8 तारखेक आसतले ते सबंदीस ग्राउंडार गेम्स आसतले। 8 तारखेक सकाळी 9:30 इनॉग्रेशन करतले। इनॉग्रेशन आम्ही डॉक्टर गीता कडकडे यांच्या हातीन करतले। ती एक पिडियाट्रिशियन आसा आणि एका टायमाची ती नॅशनलाक रिप्रेझेंट करपी स्टेटीक म्हणून एक कबड्डी हे आसा प्लेयर आसा। तशीच आमच्या मतदारसंघात ज्यांच्यांनी स्टेट लेवलार म्हणजे नॅशनल्साक अबोव द एज ऑफ 30 आणि नॅशनल्साक पार्टिसिपेट केल्ली हांचे आमी फेलिसिटेशन करतले। ज्यांच्यांनी बायलां खातीर स्पोर्ट्साक किंवा फिटनेसाक योगदान दिलां ह्या बायलांचो आमी सत्कार करतले। म्हाका दिसता म्हजे जाण परे बिचोलीन स्पोर्ट्स 2001 जाल्ले फॉर लेडीज, त्याच्या नंतर जावंक नासले। सो तब्बल 24 वर्सांनी बीजेपी मंडळ हे प्रोग्राम आम्ही ऑर्गनायज करता। 3 एज ग्रुपान डिवायड केलेलो आसा। तितूंतलो ए ग्रुप म्हणटा पळय पयलो तो 20 वर्सां ते 30 वर्सां ह्या महिलां खातीर राखीव दवरलेलो आसा। तेच्या फुडें 31 वर्सां ते 40 हो बी ग्रुप जावन आसतलो आणि सी ग्रुप जो आसतलो तो 41 वर्सां आणि अबाव म्हणजे तितून कितल्या वर्साची बायलां पार्टिसिपेट जावं शकता। सो हे आसले तुमचे ग्रुप। त्या फुडें आमी ज्यो टिमी आसा पळय तितून शहरांतल्यो आणि आमच्या गांवांतल्यो मेळून 8 टिमींनी हो ग्रुप डिवायड केलेलो आसा। सबंद डिचोले मतदारसंघातल्या महिलांनी ह्या खेळांत मोठ्या हिरीन भाग घेवपाचो, त्याच प्रमाणे जे कोण खेळगडे आसात त्याच्या बरोबर बाकीचे लोक आसा महिला तेंच्यांनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक येवपाचो। तशेंच डिवचलचे प्रत्येक महिला सशक्त जावपाचे आणि फुडें वचपाचो हो एकूच ध्यास भारतीय जनता पार्टी आणि माननीय आमदार यांच्या नेतृत्वा खातीर धरलेलो आसा।